आराधन आराधन स्वाधीन sacramental आराधन आराधन स्वाधीन sacramental bukti mona kalya kalsa करता हूँ तुका नामा भक्ति मोना कल्या करसा करता हूँ तुका नामा करता हूँ तुका नामा आराधन आराधन स्वाधीन sacramental आराधन आराधन स्वाधीन sacramental जीवितासो उडतो आमका मोगासो ग्रास तू वरतो आमच्या अज्ञासो जीवितासो उडो तू आमका मोगासो ग्रास तू वरतो आमच्या अज्ञासो तुसो सांगाता शेताव तुझी कृपा लालेताव तुसो सांगाता शेताव तुझी कृपा लालेताव हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अतिरिक्ता हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अतिरिक्ता आराधन आराधन स्वाधीन sacramental आराधन आराधन स्वाधीन sacramental संसारासो उसवाडतू काळोख तावडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो संसारासो उसवाडतू काळोख तावडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो तुका मेळोंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळोंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अतिरिक्ता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अतिरिक्ता आराधन आराधन स्वाधीन sacramental आराधन आराधन स्वाधीन sacramental भक्ति मोरा कल्त्या कळसा करता तुका नमः करता तुका नमः आराधन आराधन स्वाधीन sacramental भक्ति मोना कल्त्या कळसा करता तुका नमः करता तुका नमः हालेलुया 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 हालेलुया
Sumia Samaramiasa. Thomasana San Thomasan Sangli Utra di Muja Dewa Muja Sumia di Utra mi usaria. Amso Deu amso Sumiam che Samaro ya Eucharisant Azarasa. Karen Puniam Ulkon Givia. Bawarta Nami Manon Givia. Amso Deu amche Samara Azarasa. Ami Sakarta Chete Yasam. त्याच्या काळजांत आसां त्याच्या मनांत आसां ताचे संगी आसां ताचे वावरी आसां आमी सगळें ताची रचना जावन आसा तो आम्हा समेसांक पळोवंक शकता आम्हा समेसांक बगूंक शकता आम्हा समेसांक आपडूंक शकता आम्हा समेसांक गुण करूंक शकता सांत तोमासान उतरली उतरां परत आमी म्हणया म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हज्या सुमया म्हज्या देवा भक्तीपणी आमी ताका नमस्कार करया आराधन करया काळजांत तावन सुमयाक आमी आराधन करया सुमया आमचें काळीज अशें आनी आमचें बैलें भक्तीपण आमच्या काळजांत हांव ताका आराधन करचें म्हळ्यार आमच्या काळजांत कितें उणेंपण आसा ताचे कडेन बक्षांनी मागया आमचें काळीज नितळ ताका जाय तो आमचो काळज असो देव तो आमचो कुडी असो देव जावन आसा पूण सरीत आमच्या काळज असो आमचो आत्म्य असो तो देव जावन आसा आमचो आत्म असलो देव तो जावन आसा देखून आमी ताका काळजांत हांव आराधन करया काळजांत हांव तसो आमी मोग करया काळजांत हांव हो वेळ दिता म्हूण ताका आमी सांगया ह्या वेळार ताका आमी बगूंक आयतें जावया भक्तीपणी आमी बसया सुमया समोर जेजूस समोर आमी आसा मानून घेवया ह्या वेळा विविध जाग्यार हांव विविध घरांत थावन आमी आयल्या हांव सुमया सांगात वेळ करसूंक आनी हो वेळ पळावरी जाय जाय हो वेळ आमकां संतोश असो जाय जाय समाधान असो जाय जाय शांती असो जाय जाय पाटी वेता आसतना सुमयाची शांती सुमयाचें समाधान आमचें तें आमच्या काळजांत आमी भोगूंक जाय देखून हवी एक आमची वाटावळ आमी पयस करया आमचे दोळे आमी धांपया थोडो वेळ तसो सुमी आमचे समोर त्या एवकारिस्तांत आसो तसो जेजू आमचें थंय आसा आमचे बोवारी आसा आमच्या बोव सांगात आसा भावा भयणी थंय आसा हें आमी बगया जेजून म्हळ्यार हांव तुमचे सांगात आसतलो संवसार सवा पर्यंत तो आमचे सांगाता सडीत आसा तो आमचे थंय जियेता आमच्या बाबा भयणी थंय जियेता कितल्या मापान तो एवकारिस्तांत हजर आसा की ताच्या की सडीत मापान तो आमचे थंय आमच्या बाबा भयणी थंय हजर आसा हें आमी वळखून घेवया देखून चड वेळ आमचे दोळे आमी धांपया सुमयाक आमी पळोवंक काळजांत वा आत्म्याच्या दोळ्यांतल्यान आमी पळोवया आत्म्याच्या दोळ्यांत हांव जेजू आमकां दिसूं दी आमचे आत्मीक दिश्ट जेजूचेर आमी दवरया आमचो आत्मो ताका आशेता सुमयाक आशेता आमचो आत्मो जेजूक आशेता आमचो आत्मो देवाक लालयता सुमया कडेन आमी मागया आमच्या काळीज मोवाळाचें जावं दी म्हणून आमची जबाब जावन दी सुमया म्हाका मोवाळाचें काळीज दी सुमया म्हाका मोवाळाचें काळीज दी सुमया
म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी म्हज्या कश्टांत सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी म्हज्या बेजारायांत सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी म्हज्या रागांत सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी हेरांनी म्हाका दुखयल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी हेरांनी म्हजे विशयांत वायट उलयल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी हेरांनी म्हाका पाड उतरांनी खिंडल्या वेळार सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी हेरांनी म्हजे विरोध पितुरी केल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी हेरांनी म्हजे विरोध पाता केल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी हेरांनी म्हाका गाययल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी हेरांक हांवें बुजयल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी हेरांक हांवें रागान उरलेल्या वेळार सोम्या म्हाका मोवाळायेचें काळीज दी सुमयाचें मोवाळायेचें काळीज आमकां जाय जिविताच्या कश्टा वेळार जिविताच्या संतोशा वेळार जिविताच्या सलवणे वेळार जिविताच्या जैता वेळार आमकां मोवाळायेचें काळीज जाय तेन्ना मात आमी सुमया सांगात आसता रागायिल्ल्या वेळार आमकां मोवाळायेचें काळीज जाय आनी गरजेचें जावन आसा सुमया मात तें आमचें काळीज मोवाळायचें करूंक जाता खुर्सार उमकळटा आसतना त्या स्वराचें काळीज ताणें मोवाळायचें केलें पेद्रूचें काळीज मोवाळायचें केलें थोमासाचें काळीज मोवाळायचें केलें जुवांवचें काळीज मोवाळायचें केलें आनी तांणी जेजूक हरी एका घडी बगलें आमच्या काळजांत मागीर आमचें काळीज मोवाळायचें कर गीत आमी गावया तुझे काळीज गळता येदन्या तुझी काकूळ थोडवी कायापा मुझे काळीज गळता येदन्या तुझी काकूळ थोडवी कायापा हर एक स्वासो मोसो उडास काढता तुझो हर एक स्वासो मोसो उडास काढता तुझो लालेता तुझो दैवी आधार लालेता तुझो दैवी आधार तुझे काळीज गळता येदन्या तुझी काकूळ थोडवी कायापा तुझे काळीज गळता येदन्या तुझी काकूळ थोडवी कायापा केदीवरती तुझी दयाळाय वेची बाळाचे तुझ्या केदीवरती तुझी दयाळाय वेची बाळाचे तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय पातकी भुरग्यांचे तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय पातकी भुरग्यांचे तुझ्या तुझे काळीज गळता येदन्या तुझी काकूळ थोडवी कायापा तुझे काळीज गळता येदन्या तुझी काकूळ थोडवी
तुझ्या लाभोयात मी लेणी तुझी विचित मोगान तुझ्या लाभोयात मी लेणी तुझी विचित मोगान तुझ्या मुझी बाळीस कैता धन्या तुझी काकूळ पोडवी काया पा मुझी काळीस कैता धन्या तुझी काकूळ पोडवी काया पा स्वासो मोसो उडास काढता तुसो हर एक स्वासो मोसो उडास काढता तुसो नालेता तुसो दैविक आधार नालेता तुसो दैविक आधार तुझी काळीस कैता धन्या तुझी काकूळ पोडवी काया पा तुझे काळीस कैता धन्या तुझी काकूळ पोडवी काया पा समय आमचे काळीज तुझी ओडवी काय गायता तुझो अपार मोग दयाळपण सदांनीत होगोळशिता आमचे वय तुझी सदांच दयाळाची दिश्ट आसा आमचे वय सदांच तुझ्या बक्षणेची सावळी आसा आमचे वय सदांच तुझ्या मोगाची सावळी आसा आमचे काळीज तुका होगोळशिता आमचे काळीज तुका वंदिता आमचे काळीज तुका मान करता सुम्या तुवें अपार बेसांव आमचे वयर आमच्या कुटुंबाचेर केल्याय तुका आमी होगोळशिता आमचे जबाब जावं दी अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू 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 आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू हो पवित्र वेळ तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या तुजे संगाता वेळ कुसूंचे बरें मोन काळीज आमकां दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू ह्या दिसा तुवें आमकां राखल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू बरी भलायकी तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू तुजे शांती समाधान आमच्या काळजान घालाय देखून अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू आमच्या आत्मीक दिश्टेन तुका पळोवचें भाग तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू आमच्या कुटुंबाचेर तुवें बेसांव घाल्ल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या कश्टान पिडेशेंत आमकां तुवें धैर्य दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या सलवणेंत आमकां बुजोवन दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू आमचे संगता रावुरल्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या आमचे संगता रावच्याक अर्गां आनी होगळाव तुका सुम्या जेसू आमच्या जिवितांत सगळ्या बरेपणा खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया उबे रावया अर्गां स्तुती आमी ह्या वेळा करया अर्गां तुका सुम्या जेसू तुका सुम्या जेसू होगळाव तुका सुम्या जेसू सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू महिमा तुका आराधन तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेसू स्तुती तुका सुम्या जेसू तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या जेसू वंदन तुका जय सुम्या जय तुका सुम्या जेसू जय जय तुका सुम्या स्तुती जेसू तुका सुम्या जेसू स्तुती तुका सुम्या पदवी तुका सुम्या जेसू वंदिताव तुका सुम्या राजवटकी जेसू तुका सुम्या जेसू राजवटकी तुका महिमा सुम्या तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 तुका सुम्या हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. दिव्याने गेल्या सुम्या स्वाशिवाद घेऊन आम्ही तयार जाऊया. या पूर्ण शेताक आमी येता आसतना सुम्या कडेन आमी उलोवंक आयल्या. सुमी आमचे कडेन उलोवंक आमचे कडेन उलयता. ताका सगळें कळीत आसा. आमी सांगायचें म्हणना. सुम्या कडेन आमी उलोवया. आमचे कश्ट आसा जावं बेजार आसा जावं ऑफिस आसा सांगया ताका कळीत आसा. पूण आमचे संवसार आमचो काही दोश जावन आसा. सुम्या म्हाका उपकार जाय जाय. सुम्या म्हाका हें बेसांव जाय जाय तूं दिता हांव. कित्याक म्हळ्यार तूं मात बेसांव दिवंक शकसो. तूं मात हांवें मागुल्लो दिवंक शकसो देव जावन आसाय. देखून सुम्या कडेन आमकां कितें जाय ह्या वेळार मागया. एक जावन आमच्या पिडेस स भाव भयणी आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसा बरोबर आमच्या वाड्यांत पिरगजेन सबार जाणां पिडेन कश्ट जातात. तांचे पसत आमी मागया. जेजू कडेन मागया तांकां देव दी बळ दी सकत दी पिडा सोसूंक सकत दी. कंगाल जायन अशें रावूंक तांकां सकत दिवंक मागया. आमच्या स प्रायस भाव भयणी खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतां खातीर. सबार जाणां दूख पावतात. सबार जाण बेजारायत आसात. तांचे पसत आमी मागया. सुमी तांकां दैव दिवन दी. सुमी तांची संगता सोलोवन दी. सुमी तांची शांती जावन दी. सुमी तांचें समाधान जावन दी. आमच्या कुटुंबांतल्या स भुरग्यांक आमी जेजू भेटोवन दिवया. आमची भुरगीं आमची युवा जाणांक सगळ्यांक आमी सुम्या भेटोवन दिवया. आमची युवा जाण आमची भुरगीं आयजच्या संवसारांत सबार समस्याक बली जाल्यात. सबार समस्या झुजतात. आनी सुमी मात तांकां आदार जावन आसा. कश्टांच्या हर एकल्यान आमी उडास करया. संवसारांत सबार विविध रितीन लोक कश्ट जाता. मनीस हर एका दिसा मरता. झुजांत कितलोसो लोक मेला. उज्याच्या त्या कश्टांत आमकां कळीत आसा कितलो लोक कश्ट जाता. विविध कडेन कश्टाचे मोडां आसात. सगळ्यां पसत आमी मागया. सगळ्यांक आमी सुम्याक भेटोवन दिवया. सुम्या आशिर्वाद ह्या वेळार सगळ्यांचे पडोवन दिवन म्हणून मागया. हर एक आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या परगांवांत आसल्यांचेर सुमी तांची बेसांव घालून दिवन ह्या वेळार मागया. हे देवडा सक्रामेंता म्हणल्यार गीत आमी गावया. Sakramenta sustanama karuya purvira tyarupabokla noyoriti adaya salvormecha uskutvisya बाबताचे वळतीप्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्या हर्षिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नार्था. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या वेचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टां सोडा सुवे आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या अपवित मिसराक आमी आनी आमच्या कुटुंबान मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी वास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Yemis Erganzaundita Lenisha Siman D'Souza. Dije Sangata Ami Dawak Erganzaun Yemisa Chempo Vitre Balidan Betovia. Aicha Disa Yanovana Chemis Beton Chak Aradan Solon Verchak Amche Sangata Sa Manadik Bapu Ronald Pinto Permude Pergajiche Vigar Tumche Navi Tanga Moga So Yukar Makta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सवय आसू. तुमचे सवय आसू. जेजू ख्रिस्ताचे म्हज्या भाव भयणीनो या पूर्ण तळाक पंपे मायेच्या मोरये मायेच्या पूर्ण तळाक आमी आयल्या. जेजूक आमी आराधन केलें. सोम्याचो सांगाता आमी आसल्या आनी ह्या बलिदानांत सोम्याक आमच्या काळजांत सेवूंक येता. सोम्या आमचे थंय येता, आमचे थंय जियेता, आमचे थंय रावता. आमकां तो ताच्या पवित्र हातांनी उखलून धरता. असलें आमचें भाग जावन आसा. देखून ह्या मिसाचें बलिदान भेटूंक आमी तयार जाता आसतना मोरये मायेची ससाय मुखांत सोम्याक जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमी आयती जावया. आमी ना फावो सभापोटी आमी जेजू तावन देवा तावन हेरान तावन आमी पयस गेल्या. त्या खातीर वखसांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सपदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सर संता मनाची चिंतून तोंडाक उसल वायट देगून बरें सोडून हांवें सैती पत्कां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बवडो अपराध. ह्या पासून सदांच संपवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्पराद लागीं विनंती करात.
सपद्वेदा देव आमची काकूळ कर आमची पातकां बक्षन आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, आमकां तुज्या बरक्यान सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य आमकां मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सस्नाचो सुभगोंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भाव भयणीनो, वो मिल्की सदेक सलेम गांवचो राय सांगातास परमोन्नत देवाचो याजक दुस्मान रायाक पाडाव करून फाटी येतल्या अब्रामाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्रामान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यांचो दांत एक वांटो दिल्लो. मेल्की सदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण, दुसरो अर्थ तो सलेम गोंयाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुरोजाचो सयत चारित्रीक दाखलो ना. ताचो राय केदाळा जालो वा तो केदाळा अंतरलो हे आमी नेणाव. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयत. तो सस्नाक याजक. मेल्की सदेकाच्या सारको अनेक याजक नेमक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनीकी स्पश्ट जाता. हो रक्त मासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्हय, बगार नाश करूंक जायनातल्या जिविताच्या पदवेन याजक जाल्लो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं सस्नाक याजक मेल्की सदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतारें. तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. म्हज्या सोमयाक सरेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करून तुज्या वैरींक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. तुजे राजवटकीची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. पवित्र तळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोशान तुज्या सेवेक लागतली. फांत्याच्या देवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. सर्वेस्परान शपथ दिला, दिल्लें उतार तो बदलचो ना. तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. Alleluia, 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 Alleluia. जेसू सर्गीच्या राजाची बरी कोबार परगडतलो आणि लोकांमदली सर्व इतरांची पिडा शिडा गुण करतलो.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सगळे स्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या मार्काचो 3रो अध्याय ओळ 1-6 पर्यंत. जेजू परत्यान एक फावटी सिनागोगान भितर सरल्या वेळार थंय आंख उडलेल्या आतासो एक मनीस आसलो. तेणे साबता दिसा जेजू काय ताका बरो करीत काय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जण पावत करीत आसले. जेजू आंख उडलेल्या आताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत हें आसल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबताच्या दिसा कितें करूंक फर्मायता? बरें करूंक की वायट करूंक? एका मनशाचो जीव वाटोवंक की जीव काडूंक? पूण ते उगेच रावले. तोळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाच्या दारुणाये खातीर तो कंतीभरीत जाल्लो. आनी आंख उडलेल्या आताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्या फारिझेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षेच्या जाणां संगी मेळोन जेजू कसो लागाडी काडचो म्हणून मतलाब करूंक लागले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांत मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू सिनागोगांत एक असऱ्यां करचें आमी आयकता. पूण ताच्या की वर्तें जावन उतर ताचें फारिझेवांचें दारुणायेचें काळीज पळोवन सुमी कंतीभरीत जालो. दारुणायेचें काळीज आमी थोडे फावटी सांगचें आसा न्ही, ताचें काळीज कळ्ळें, पात्राचें काळीज न्हय, ताचें काळीज. आतां दारुणायेचें काळीज, पात्राचें काळीज म्हळ्यार कितें? तें जावन आसा हेरांच्या बोगनाक ताचें काळीज बदलाना. इट डजंट फील सेन्सिटीव म्हणलें सेन्सिटीव ना तो हेरांच्या कश्टा वेळार वा हेरान थंय ताचें काळीज भोगना. हेरांक कितेंय जावं दी, ताका कितेंच भोगना. आनी हें दारुणायेचें काळीज म्हणटा आमी, कठीण काळीज म्हणटा हांव. आनी आयच्या वांजेलांत फारिझेव कठीण काळजाचे जावन आसले आनी ते राखून आसले. संवसारांत व्हडलें पाता खंयचें म्हूण विचारल्यार थोडे फावटी आमी म्हणूंक पुरो दारुणायेचें काळीज. कोणाचें काळीज दारूण आसा की पात्राचें काळीज आसा की हेरांच्या कश्टाक कोणाचें काळीज भोगना की ताचें काळीज वा ताचें पाताक व्हडलें जावन आसा. कित्याक? कारण कितें म्हळ्यार ताका ताचें पाताकय कळीज जायना, हेरांचे कश्टय कळीज जायनात, वा हेरां खातीर कितेंच भोगना मनीस. तें काळीज वा पाताक व्हडलें जावं की पुरो. आयच्या वांजेलांत फारिझेव अशें जावन आसा. कुस्सार जेजू मरता आसतना दोग सोर आसले आनी एका सोराचें काळीज पात्राचें जावन आसलें. देखून जेजूक ताका भोगूंक शकना तो. पूण आनी एका सोराचें काळीज मोवाळाचें जावन आसलें. देखून तो जेजू कडेन म्हणटा, सुमया हांवें पातकी जावन आसा. जेजू हांवें पातकी जावन आसा, तुज्या राजाक वेता आसतना म्हजो उडास कर. इतलेंच ताणें सांगलें. पूण आनी एक सोर आसलो थंयसर, तो कांयच सांगना. कित्याक म्हळ्यार ताका कांय भोगना. तितलें सकट जाता आसतना जेजू देवा सोपूत म्हूण ताका भोगूंक ना. आनी एका सोरा भोगलें. कित्याक म्हळ्यार ताचें काळीज
दारुणायेचें काळीज जावन आसलें. जेजूच्या सिसांक फाटी येता आसतना जेजूच्या सिसां मदलो एकलो दारुणायेचो काळीज आसलो. कोण तो? जुदास. देखून सभापटी जेजू त्या जुदासाक बदलूंक पळयता, ताचें काळीज बदलूंक पळयता. पेद्रूचें काळीज थोडे वेळ दारुणायेचें काळीज जाल्लें. आनी कितें करता पेद्रू? जेजूक 3 फावटी नेगार करता. पूण जेजूची दिश्ट आनी ताची दिश्ट मेळ्ळ्या वेळार कितें जाता? ताचें काळीज मोवाळायचें बदलाता. तो म्हणटा हांवें केली चूक जाल्या. पूण जुदासाक तें वगना. देखून जेजूक तो विकता. जुदासाचे जेजूचे कश्ट जुदास पळयता पूण तो वगना आनी आखेर तो गलपास घेता. तोमास म्हणटा हांव ताच्या गायांत म्हजे हात घाल्ल्या शिवाय पातयेना. पूण जेन्ना जेजू ताका भेटता, रूप भेटता, जिवंत जेजू, ताचें काळीज बदलाता. ताचें काळीज बदलाता. एजेकिएल प्रवाद्याच्या ग्रंथांत 30 आनी 2 अध्यायांत देव म्हणटा हांव तुमचें तें पत्राचें काळीज काडटलो आनी मांसाचें काळीज घालतलो. आधुनीक संवसारांत सभापटी आमी दारुणायेचे जाता. दारुणाचे संवसारांत कितें घडल्या थोडे फावटी आमकां कितेंच बगना. म्हणजे सेस सांबाळ कुटुंबांतच आवय बापाय कितें घडल्या भुरग्यांक कांय जायना. आनी असले जिवितांत आमी वता. आनी हो संवसार आमकां कठिणायेचें काळीज वा दारुणायेचें काळीज करूंक सांगता. हेरांक कितें करनाका. वा कोणी तुका एक तपाट मारल्यार ताका कितें कर, 2 तपडांनी ताका ताचो जीव सुकाड. असलें चिंता आमचे मोतींत घालतात. पूण जेजू आमकां म्हणटा दारुणायेच्या काळजाक देव मेसवाना. कित्याक पळया आयच्या वांजेलांत देव जेजू कंती भरीत जाता. जेजू दूख भोगता. त्या फारिझेवांचें काळीज दारुणायेचें कठिणायेचें काळीज जाल्ल्याक तो दूख भोगता. पूण तांचे कडेन तो विचारता साबताच्या दिसा जीव वाचूंक गी वा जीव काडूंक गी, बरें करूंक गी, पाड करूंक शिकयता. आनी तांकां कळीत आसलें, फारिझेवांक कळीत आसलें बरें करूंक, जीव वाचूंक. पूण ते वळखून घेनात आनी ते वेतात त्या हेरोदा सरशी मेळोवन वा ताच्या पक्षेच्या जाणां सरशी मेळोवन जेजू कशें लागाड काडचो, जेजू कशें जिवेशी मारचो म्हणलें ते मतलाब करतात. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी आमकांच विचारया आमी दारूण काळजाचे गी. हेरांक दूख भोगतना म्हाकाय कितें म्हूण भोगता गी, वा हेरांक कश्ट येताना म्हाकाय कितें म्हूण म्हज्या काळजा इल्लेशें भोगता गी, वा एका भिकाऱ्या पळयता म्हाका कितें म्हूण भोगता गी, वा एका कश्टांचे व्यक्ती पळयता म्हाका कितें भोगता गी, वा म्हज्या घरांत कश्टांची म्हजी आवय बापूय आसा तांकां भोगतना तांकां सेवा करया भोगता गी. जाता भोगना आमी कितें जाल्या दारुणायेचें जाल्या, आमचें काळीज पात्राचें जालां. देखून आमी सुमया कडेन मागया हर एक फावटी आमकां मोवाळायचें काळीज, हेरांक भोगचें काळीज दिवंक. कित्याक म्हळ्यार हेरांक तें सुमया आसा, हेरांक भोगचें काळीज दिवंक सुमया कडेन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. दयाळ बापा के मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुका तुका गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुकान तुका. म्हज्या भाव भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान पदवेदा देवापा मानता तसलें जावन मागात. हे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या आदावा सरीसपोर म्हणून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मुनीस जाल्या तुज्या एकल्या पुतान अवका मायेत हांव जल्म घेतना तिचे अवका पोण विबाडूंक ना, पूण विचित्रान तें पवीत केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सैंबवी आमकांय आमच्या पातकांतली निवारण तो पवीत करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया मरिफात. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां ओबाळुया.
आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूं बाबू. सर्वेस्पोरा पवित बापा सपोद्वेदवा आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सर्ते आमी तुका दिन वासूं फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पोंपे मायेक आमी नमन करतना एका चाळ्यान आमी तुका वाकणता. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकापणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली. आनी सस्या प्रकाशने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तो महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा कळसूं पवित्र तुस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशीन कश्टमरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडू तुमचे पासत समर्पणची. तेच पळय जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावरत सोगोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनः जिवंतपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सडवणची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवास जाव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पौल आमच्या गोबळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमिस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमीस तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माय संगती भाग्यवंत झुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजूचें हजरपण आमी वळखून घेवन ताणें शिकयलेलें मागणें भक्तीपणी मी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समखार येवं, तुजी कुशी सर्गा आसता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची दुपातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन भरूंक दिनाका पूण वायटांतली न्हू आमकां निवार. सवेस्पस वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी आनी सर्गींची मागणी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्ही भरवशान तुयेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सपातकांतले सुट्यांनी सर आकांतांतली वाटय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पवने तिका शांती दे एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी वाजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमचे काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमचे काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळय जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती सुवागी. म्हाका पावना पूण जावनच म्हाका भलायकी मेळटली. che devorte sommia tu ca semce Turbolia काळजांत मोच्या तुका स्वागत करचे. राज तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे. फावो सारा म्हाका ते तुझे सवे रावचे. सोम्या तुझे पातिता सदांच तुझे भरभोसता. शांती प्रीती जीवन माझे सदा जितो. सोम्या तुझे पातिता सदांच तुझे भरभोसता. शांती प्रीती जीवन मोचे सदा जिता.
तुझ्या काळजा सारखे उरपेंदयेन भरलेले सर्वा मोगान लेचे घालचोम्या बेसांव तुझे जिवी आमकां दिवचे बेडे वर्ते सर्गीचे जाऊ दे बिरवे आमचे कणवळ्या बापा घेवन तांकां मरयेक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेस आमकां मायेची देख घेवन तिचे वी आमकां फावो जाल्या सोडून देवाची भक्तीपणी साखळी करूं आमकां कृपा लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सवे स्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं स पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार ये मोरी पोंपई रोसारी माये तुझी मसत मागतेल्या तुझी मसत मागतेल्या तुझी मसत मागतेल्या आमा पासो विनती कर. पोंपई रोजा सायबिनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागची मागणी फातकच्या खताविणे जल्मले हांकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये भावार्थ अस्कस जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अणभवती आसलेल्या पोंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बोंब्यांक आनी देवसरांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार हांव तूं आज देवकृपेची आवय परी सर्गींची काकुळतीची भंडारां संवसारार चाराय खुशीनी उदार मनान वांटताय. तुवें येदा व्हडा काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटात हांव म्हजेरी हे अंकवार मरी तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या येदा व्हडा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय. सगळ्या म्हज्या काळजांत तुका म्हजे सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीची माई नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तो तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दायळे हे मोकाळे हे दुलोबी अंकवार मरी भाग्यवंती दावाचे माये आमा बसोत वेनाती कर आनी क्रिस्ताच्यो पसण्यो आमकां फावो कर. मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांतावन आमी अर्गां दिवया. सरकारी काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक एकलो अर्गां दिता. बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर एकलो अर्गां दिता. मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर तेगां जाणां अर्गां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्लीं सर्व आशिर्वादां आमच्या जिणेंत मेळिल्ले सर्व उपकार मोती खाडया. पोंपई माय मारिफात देवाक काळजांतावन अर्गां दिवया. अर्गां दिवचे मागणे
पंपयेच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे हे जेजूचे पाप कतनतले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरे आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येता. तुज्या खंतीन तुवें म्हाका सूण घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपयेच्या तुज्या सिंहासनांत रावन काकुळतीचे एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितले भिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसारार कळीत आसलें जाल्यार सर्व रसना तुजे ससी धांवन येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी भडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गा राजांत आशिर्वाद पंपय माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमची मागणी आमची त्या सवा पंपय माय मारिफात देवा मुखार दवरया. आठ जाणांची पिडा गूण जावचे खातीर 6 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक 2 जाणांक बरी सैरीक फोव जमच्याक 3 भुरग्यांचें देणें फोव जमच्याक 1 शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक 2 आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक 2 बरें काम मेळोवंक 1 घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 4 मतीक समाधान फोव जावंक 2 बरी जिणी जियोंक आनी बोगसूंक कृपा मेळोवंक 2 चिंतिल्लीं कामां जावच्याक 1 बरें घर फोव जावच्याक 3 जावंक अशीं कामां बऱ्या तरान जावच्याक 1 मेळोवंक अशे पयशे बेगीनच मेळच्याक 1 दिल्ले बंगार पयशे फाटीं मेळोवंक 2 व्यापार वृद्धी जावंक 2 काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक 1 विंगड जाल्लें कुटुंब परत एक जावंक 3 कोर्टीची केस जिखूंक संतोष समाधान लाभोवंक. ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां त्या सर्व तेसावां खातीर पंपय माये लागीं मौनपण येता मागया. आज आमी आमच्या मलगड्या प्रायवंत भाव भयणी खातीर मागचो प्रत्येक दीस हांगासर अशा आमच्या कुटुंबांनी आसच्या प्रायवंत आश्रयांनी आसच्या प्रायवंत घरांनी आसच्या सर्व आमच्या मलगड्या भाव भयणी उगडास काडया. तांच्या ह्या एकसुरपणाच्या कश्टांच्या दिसांनी पंपय माय तांकां मोगाचो सांगात दिवं. तांकां बरी भलायकी मेळोवं समाधान मेळोवं जिणेंतल्या सर्व बऱ्या कामाची तृप्ती तांकां मेळोवं म्हूण मौनपणी मागया. दिंबी घालया. उगडास कर हे भोवदाळ अंकवार मरये तुज्या आश्रयाक धांवल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलेलो कोणूच तुजे कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेने धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता. ह्या अंकवाराची अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. फातकी आनी खंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताची आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातीणेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा.
कसले खुरपा जोडून खुशी व्हरतेल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा जोडयेत म्हूण तुवें सादुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता. पंपई गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचें पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करून खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजांत आनी जिव्या भोंवडांत तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये, गळाय करिनाका. बगा तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती आंकवारी, हांवें तुका वर्णिसें कर. म्हज्या दुस्मानांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये, आम्हा बसोत विनंती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा, तुजे क्लेस्त पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचवेचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भगवंत आंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाट आपल्याचो आमी फाटलाव करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडीसें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्तां आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. आमी पिडेस्तां खातीर मागया. सुमयाचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सगळे स्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळांच्या सोडोवच्याक आनी पिडेसांक भलायकी दिवच्याक आमचे पवित्र मनीस जालोय. बाबार्थान तुजे सवशें आयिल्ल्या समीस पिडेसांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केल्ली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तराच्या पिडेनी कश्टांच्या आनी तुज्या आवयची पंपे रुजा मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेस पिडेसांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचे दवर. ते मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी स पिडेशिडेंतली आनी वायटांतली निवारण कुडीची, मोतयेची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजें तें गूण बाबार्थान जियोंक आमकां फावो कर मागता. जो जियेत आनी वास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं. तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी वाजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सपदवेदा देवा आसो, बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन ह्या आराधन चलोवन व्हरून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अपभ्यासो प्रसंग दिले जावन आसात. आमचेच फिरमोदे फिरगजीचे विगार मनादी बाप रोनाल्ड पिंटो तांचे लागीं विसारले वेळार खुशेन जायत म्हूण सांगून ते आज ही सेवा दिवचे हांगासर आयल्यात. तुमच्या समेस तांच्या नांवान तांच्या ह्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. पोंपई माय सदांच तांकां आशिर्वाद दिवं म्हणलें जावं आमचें मागणें. Chapoina asta Nirasha bokana Mori mai shalvulo maya तिसो आधार माग्या. Imore tu amche sangi Wardak amka sergi Jesus Jesu amka pawan ताचे
आमची कुशी शिखर जेजूच्या तोरसा मोरी मोरी उबी राव रे आमची जिणेच्या कृष्ण आमकां दिता मोरये ये तू आमची संगी वाटा आमकां सगी जेजू सशीर आमकां पावय ताची कुशी शिखर ये मोरये तू आमची संगी वाटा आमकां सगी जेजू सशीर आमकां पावय ताची कुशी शिखर पंपैरू सार माये आमा पसोत विनती कर मोगाळ पुता सवय आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान दुसऱ्याचे कृपेन वरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.